कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार। रेडीघाट वाळपे सत्तरी हांगासर आताच काय वेळा पयलीं एक्सिडेंट जाल्लो आणि ह्या अपघातान शॉन सायमन लोबो ह्यो 20 वर्सांचो पिरायेंत तेका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा। तशेंच 3 जाण आसा हेंकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलेले आसा। ह्या वेळार मेळिल्ले म्हायतीनुसार रेडीघाट वाळपे सत्तरी हांगासर जेन्ना 2 एक्टिवा आनी ओलो गाडी समोरा समोर हेंची टक्कर जाली तेन्ना ह्यो अपघात आसलो, ह्यो मोठो आसलेलो आनी तितून 4 जाणां उसळून पडलीं आनी तेंकां मागीर 108 वाळपे हॉस्पिटलांत व्हेले आनी तेजे मागीर तेंकां बाकीचे 3 जाण आसा हेंकां बांबोळी हांगासर उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा। तिगांची प्रकृती आसा ही चिंताजनक आसा आनी शॉन सायमन लोबो ह्यो तेका जाग्यारच मरण आयिल्लें आसा अशी म्हायती आसा। हेतून 4 जाणां आसले भितर 2 जाणां चली आसा आनी 2 जाणां दादले भुरगे आसलेले। ह्यो जो शॉन आसलो तो सांखळेच्यान वाळपे हांगासर येतालो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वाळपे पुलीस करीत आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।